कमला अळणकर सून माझी, अभिषेक अळणकर नातू म्हणतो. तेंच्यांनी माझ्या घोवाच्या नावावयले नाव आपल्या नावावर घेतलं. ते कशें घेतलं काय हांव विचारता. घर म्हाज्या नांवार तेंच्या नांवार केला तेंच्यांनी. आनी म्हाका अशें वाऱ्यार उडयता. हांव घरान गेलें म्हाका मारता. 3 फावटी म्हाका मारले तेणी. कटांनी मारले म्हाका, रक्तां काडून मारले म्हाका. 3 मारले म्हाका तेणी. तरी हांव घरान गेलें तर म्हाका घर दिना. 9 वर्सां जालीं हांव अशें जगार भोंवता. आतां हांव मागता इतलेंच कितें म्हाजें घर म्हाका मेळपाचें. म्हाजें घर घोवाच्या नांवार आसलेलें न्हू, तें तिच्या नांवार कशें येयलें काय म्हूण हांव झगडटा. तुम्ही कंप्लेंट करू ना? कंप्लेंट केल्लें तें आतां ही केस चलता आमची ना, तें अजून म्हाज्या नांवार येयना घर. हांव म्हणटा कित्याक येवंक ना म्हाज्या नांवार काय म्हणून. कितले 9 वर्सां जालीं केस चालू. हय. आतां इल्लो रूम आहा न्हू, तितून म्हाका दवरलां तें गळटा. वयल्यानच्यान सगळे नळे फुटले, वांशे मोडले. जेबी आमणकर ताणें म्हाका कापेट घालून दिल्या घरार आनी आश्रय दिला म्हाका. एक कापेट घातलेली आहा म्हाज्या घराची. 2 वर्सांक घातली ताणें म्हाका. आई तुका कितें जालां? हांवें म्हटलें गळटा कितें करूं. हांव ही कुटली व्हरून बसली म्हाज्या कापेटी घेवन. ताणें पळयलें आनी धांवून गेलो आनी कापेट घातली म्हाका आनी आश्रय दिली. तरी ना आनी कितें इलेक्शन कार्ड म्हाजें तेंय बंद केलें. हांव मेलें म्हणून सांगलें. पेन्शन येताली म्हाका, ती तेणी सांगली मेलें म्हणून. ती पेन्शनूय म्हाजी कट जाली. पेन्शन म्हाजी एंटेनीन करून दिली म्हाका. आनी आतां म्हाका शेवटचो आधार म्हाका मास्टरान दिल्लो आसा. तो आधार तुमी म्हाका दिवचो आनी घर म्हाज्या नांवार येवचें म्हणून हांव इतलेंच मागतां. मागीर कोणूय खावं तें, म्हाजो जीव आसा सर म्हाका तें घर जाय. हांव लोकांच्या दारार रावना. ती सांगता म्हाका जावयांगेर राव. हांव जावयांगेर रावना. हांव म्हाज्या घरान मरपाचें आसा म्हाका. आनी घर जाय म्हाका म्हणून हांव येयल्लें आसा. तर म्हाका ती घरान घेयच ना आनी सगळें तिणी मदाराक केलें आनी म्हाजो येतो इल्लो हो कुडको ताणून दवरलो. आनी 80 आसा म्हाका. इतलें हांव काडटा दीस म्हाज्या संवसारांतले. कित्याक म्हाज्या आवय बापायचें हांव राखता आनी तितून रावता. हांव जगार हें करिना. खूप त्रास जाले. खूब त्रास जाले म्हाका. खूब म्हटल्यार खूब हिसपा भायर जाले. वचून दर्यान वचून जीव दिवं गाय म्हणून जालो म्हाका. पूण आत्महत्या करिना हांव. म्हाका आत्महत्या करपाची गरज ना. हांव म्हणटा मरतलें जाल्यार हांव म्हाजो घोव मेला, चेडो मेला थंय हांव मरतलें म्हणून म्हाका एक इश्य आहा. म्हजें घर म्हाका मेळपाचें. म्हाजो जीव आसा सर. मागीर तें घर कोणूय खावं. तो म्हाजो कोण सांबाळ करतलो खावं, नाजाल्यार मागीर गॉरमेंट खावं. तें म्हाका कांय लागना. हांव आशेना न्हू. म्हाजो जीव आसा सर म्हाका जाय. आनी हांव तुमचे कडेन इतलेच उपकार मागता. कितें जाणा तें म्हाका घर दिवचें आनी म्हाका भुरगीं ना. 2 भुरगीं आसलेलीं म्हाजे, दोनूय म्हाजी गेलीं आनी हांव अशें जगार पडलें आतां. परत म्हाका खूब वेळ जाता, त्रास जाता. पेन्शन येता तें तेंच्यांनी बंद केलें. हेचें कारण म्हणल्यार कितें, आमी एका दिसांनी केन्ना सोदना. बूक अपडेट केले म्हणल्यार ऑलमोस्ट 10 म्हयने सुमार तेंचें पेन्शन येना आसलें तेका. सो हांवें कितें केलें, हांवें हिंगा DSSन वचून तांकां डायरेक्टर सोशल वेलफेरान ते कडेन उलयलो. हांवें म्हणलें एक आमची अशी आई आसा, तेंचें पेन्शन येना आनी ती कित्याक लागून बंद जाला. तर तशें म्हणूंक लागलें की ते जेन्ना कितें सर्वे करून गेल्ले तेंच्यांनी ती हें मेल्या, एक्सपायर्ड कितें तरी जालें म्हणून सांगलें म्हाका. तर हांवें म्हटलें ना म्हणटालें हें रॉंग इन्फॉर्मेशन आहा तुमकां. ती म्हणलें एक्सपायर्ड जावंक ना. एक काम जालें, हांव आतांच उलयन येयलां फुडें सकाळीं आनी म्हाका ती मेवली आमचे कडेन. आनी तुका जाय जाल्यार म्हणटालें तेका हांव हाडटा जिती आहा ती. मागीर म्हणूंक लागलें नाका. हय, मागीर लायफ सर्टिफिकेट ते कडेन आमी तेन्ना नमिली आसलो तेन्ना ते कडेन सर्टिफिकेट घेवन हांवें ती व्हरून प्रोड्यूस केली आनी मागीर बाकी डॉक्युमेंट केले. मागीर परत तेजें पेन्शन स्टार्ट जालें. मागीर हांवें म्हणलें आतां 10 मंथ्साचे हेजे आतां तुमी दिवंक ना तें कितें करपाचें. तुमी परत आतां एरियसाक एप्लाय कर. हांवें ते एरियसाक एप्लिकेशन केलें आनी मागीर 1-2 म्हयन्यांनी तेका ते एरियस पयशे परत मेळ्ळे. जे आमी आख्खे इंडियानूय पळयलेल्या सिनियर सिटीजनाक, अननोन सिनियर सिटीजन रस्तो केन्ना क्रॉस करता, आमी वचून अननोइंगली तांकां रस्तो क्रॉस करपाक हेल्प करता. आयज आमी इंदिरा हळर्णकराचे हितांत रावलेले आहा. इन द हेल्प ऑफ जयप्रकाश आमोणकर मास्टर साहेब, एंटनी, आमी सगळेच रावलेले आहा. एकूच म्हणूंक चित्ता, तिजे बारा जी इनजस्टीस जाल्लेले आहा ताका जस्टीस दिवपाची, ताका के भाशेन न्याय मेळपाचें. हांव प्रेसा माध्यमसान अपील करता ताका मातशें त्या बारा न्याय मेळून दिवपाक. तेच म्हाजो रिक्वेस्ट, आनीक कांयच ना. आमी तिजे बराबर आहा
जयप्रकाश आमोणकर हा मास्टर साहेबूय हा आमी सगळेच तेजे बरोबर आहा हेच माझे मागणे आहा. हांगा जमा जाला पळय तेजें एकूच कारण आसा. तिचें नांव इंदिरा हळदणकर, आमी तिका आई म्हणटात. तिचेर अन्याय जाल्लो आसा, अत्याचार जाल्लो आसा आनी ताका तो न्याय मेळचो म्हणून आमी आयज हांगा उबे आसा. ओके, तिचें घर फाटल्यान दिसता पळय घर तिचें आनी तिच्या घोवाच्या नांवार हाऊस टॅक्स आसतना तिच्या सुनेन ते आपल्या नांवार केले. ते आपल्या नांवार केले जर कायदेशीर जाल्यार ते आमकां कळोवचें आनी दाखोवचें. नाजाल्यार हे घर हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर जाल्यार ते बेकायदेशीर जालां. आनी जर ते बेकायदेशीर जालां तो कोणूय आसूं, कन्सर्न डिपार्टमेंटाचो जो ऑफिस बॉय आसूं, क्लार्क आसूं नाजाल्यार कोणी ऑफिसर आसूं, तेंचेर एक्शन जावंक जाय. आनी एक्शन घेवन इन्क्वायरी जावन तेंचेर एक्शन जावंक जाय ही आमची मागणी आसा. हेच्या भायर आनी एक सांगूंक सोदता, तिका 3 फावटी तेंच्यांनी मारलो, रगत किनासर मारलेलो आसा ताका. तेजे वोटींग लिस्टा वरसून नांव डिलीट केलें, तेजे मागीर पेन्शन बंद केलें. ह्या लेवलीचेर ताका टॉर्चर केलां. आमकां जेन्ना कळ्ळें ताका आमी वोटींग लिस्टाचेर नांव परत हाडून दिलें, पेन्शन परत हाडून दिलें. ह्या लेवलीचेर 80 वर्सां जाणटीचेर टॉर्चर करप, तिचें स्वताचें येदें व्हडलें घर आसतना सुद्दां ती कुडीन रावता, ते धाकटेशे कुडीन रावता. ती टॉयलेट कशी करता, थंय उमळटा कशी, रांदता कशी, तिचें तिकाच खबर आसा. हांव पयलींच सांगता, हांवें कन्सर्न डिपार्टमेंटाक शेटकावणी दिता. जर हिका न्याय आनी तिचें जस्टीस तिका मेळना आनी तिचें घर मेळना, आमी हेच्या पेक्षा व्हडलो मोर्चा घेवन त्या डिपार्टमेंटाचेर आमी मार्च करतले. तेजें ऑलमोस्ट आधार कार्ड, पेन्शन तेजें बंद केलें. तेच्या मागीर आमचे वोटींग लिस्टा वरसून ती मेळ, तेजें एक्झिस्टन्स अस्तित्वच काबार केलो. मेला म्हणून डिक्लेअर करून तेजें सगळें बंद केल्लेलें आसा. सारकें आसा. टॉर्चर करता मारला आनी हांव मागता इवन जर तिका 3 फावटी पयलीं मारला. हांगा लोकांनी पळयलेलें आसा. जरी पयलींची सुद्दां गोश्ट आसली जाता जाल्यार ती इन्क्वायरी जावची. आनी कोणें मारला पळय, तेजे सुनेन आनी नातवान मारला म्हणटा पळय, तेंचेर परत एक FIR जावची ती परत. ह्यो डिमांड करता. आणि म्युन्सिपालिटी ज्यांनी मॅनिप्युलेशन केला तेजेर म्हाका दिसता 100% म्युन्सिपालिटीन मॅनिप्युलेशन जाल्लेलें आसा. नाल्यार तिका तिच्या जेन्ना घोवाच्या नांवार हाऊस टॅक्स आसतना इतल्या लोकांक बायपास करून तेच्या सुनेचेर कसो जावंक शकता. तिच्या उपरांत तिजेर येवंक जाय. हेच्या उपरांत मागीर तिच्या चेड्याक येवंक जाय. एक प्रोसिजर आसता, तो प्रोसिजर फॉलोच जावना असो दिसता म्हाका. तो प्रोसिजर फॉलोच जावना आनी हो प्रोसिजर फॉलो न्हू. तिका तिजो न्याय मेळचो आनी घर तिका तिजो परत मेळचो. सुद्दां आसली जर सून सुद्दां जर आसली जाल्यार ती जर समजा एखादी रिमॅरीड जाली, परती जर लग्न जाली जाल्यार तिका घराचो आदार मेळटा, घराचो रायट मेळटा. रायट मेळूंक शकत ना अशें आमचें हें सुद्दां हांवें लास्ट COक सुद्दां दाखयलें. ताका वॅलीड प्रूफ सुद्दां सगळे दिले, तरी सुद्दां CO कांय तेजेर कांयच एक्शन घेतलें ना.